आईचे जुआंचे सुवार्तेंत एक महान उलटा सुलटा गजाल घडता. सुवार्ता जल्मातावन कोरडो असलेल्या विषयी उलोवन ताचें कोरडेपण ताच्या पातकाक लागून गाय म्हणल्या सवालान सुरवाता. तेच परी कोरडेपणा आणि पातकेपणा विषयी उलोवन सुवार्ता संपता. कोरडेपण आणि पातकीपण आयचे सुवार्तेच्या विशयाचो प्रमुख गांच. जेजू देवाचो पूत म्हणली गजाल आयचे सुवार्तेचे शिखर. जल्मातावन कोरडो असलेल्या थंय देवाची पदवी कार्यान व्यक्त झाली. देवाच्या पुतान ताका गुण केलो. तो आता कोरडो उरलो ना. ताचें कोरडेपण निवारच्या मुखांतर कोरडेपण ताच्या पातकाची शिक्षा म्हणल्यांतले जेजून ताका निवारले. आता आदी कोरडो असलेल्याची तणके करतल्या फारिजेवांचे गुमान जेजूकूच वेता. ताका साब्बत पाळी नासलेलो पातकी म्हूण वलावंक तो देवाचो पूत कसो जावचो, तो देवाचो पूत न्हय म्हूण भासच्यांत ते फॉर्मातात. पूण प्रायेग पावलोलो आता गुण जाल्लो कुरडो निजायकी बावार्थांत प्रायेक पावला म्हूण दाखोवंक पावता. हो देवाचो पूत न्हय जाल्लो जाल्यार तो कितेंच करूंक सोकतो ना म्हूण वाद करूंक, जशें मोइजेचे देव आयकलो तशें जेजूचेय देव आयकता म्हूण भासूंक, हांव आदी कुरडो आसुल्लो पूण आता म्हाका दिसता म्हूण आपणातय देवान जेजू मुखांत दाखयल्ली महिमा वर्णूंक, जेजू उदेशी आपले शिसपण परगटूंक आनी शेकी जेजून देवाच्या पुताक तूं सतमानताय म्हूण विचारतना जेजूक हांव सतमानता सोमया म्हणून उच्चारूंक आनी ताका सरपडून नमस्कार करूंक तो सोकलो. ह्या मुखांतर जेजू देवाचो पूत म्हणून सुवार्ता रुजू करूंक पावली. पूण फारिजेव कुरडेच उरले. जेजूक वळखूंक आनी पातयेवंक ना सकले. देखूनच सुवार्तेच्या शेवटाक जेजूची उतरां सुवार्तेंतले उलटा सुलटा जोगतेपणी वर्णितात. हे उलटा सुलटाच खऱ्या कुरडेपणाक आनी पातकेपणाक दाखोवन दिवचें. नितेचें फैसल दिवच्याक संवसारी आयिल्लो जेजू आपुणूच देवाचो पूत म्हूण परगटून म्हणालो, कुरड्यान दिश्ट मेळच्याक आनी दिश्ट आसलेल्यांनी कुरडे जावच्याक हांव आयलां. मुखारून तो म्हणालो, तुमी कुरडे जाल्यार तुमी गुन्यांवकार जाते नात, पूण आमकां सारकें दिसता म्हूण तुमी म्हणटात जाल्ल्यान तुमी पातकांतच आसात. आमकां सवाल इतलेंच, जेजूक देवाचो पूत म्हूण वळखूंक आमी प्रायेक पावल्यां.